Jesu carga. Jesu carga. Jesu carga. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Feeling good? Yes. Very good? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दोन वाक आयज करीत भाशेन वाकांनी आनी स्तुती फावो कित्याक ह्या आयचे रात्र जागरण कोणे फावो केला शुअर आर्गा ताका हालेलुया हालेलुया श्टानो आत वयर काळात जांकां सदांच खुशाल रावंक जाय कोणाक दुबाव लागता सगळ्यांक खुशाल रावंक जाय व्हेरी गूड देवाक आर्गां दिवया हो जावंक जाय आमचो जण एकल्याचो आवंडो आज फाल्यां आनी सदां काल आर्गां जेजू आयज आमी ह्या रात जागरणांत आनी अदी करून ह्या प्राचीत काळांत आमी ही जिविताची नवसरणी अगेन एंड अगेन परत परत जिवीत बदलात सर्गींचे राज लागीं पावलां हो तो वेळ आयचो तो दीस देवाचे कृपेचो दीस आनी हीच खुशालकाय सदां काल अणभवंक फादरान आतांच पातका वयर आमकां तुमचे लागीं तो उलयला देव ताचे उद्देशी आमचे लागीं उलयला आतां पातक केलें म्हणटूच ह्या पातकाचो परिणाम द इफेक्ट्स ऑफ sin or the consequences of sin कितें पातक कोण उक्तें करता ना पातक सदांच चोरयां जाता कोणाकूच खबर आसना ह्या दिसांनी क्रिस्मांच्यो संस्कार जायत्या फिरगोजांनी जातात आनी कुमसाराक आपयतात तातूंत हांवूय वांटो घेतां कुमसाराचो संस्काराची मिनिस्ट्री म्हाका खूब आवडटा अपुरबायेन तोकलोलो आसल्यार पासून थंयसर हांव येता आनी एक फिरगोजेन ह्याच फाटल्या दिसांनी गेल्लो हांव आनी कुमसाराक बसलो तेन्ना तरणाटो 14 वर्सांचो म्हजेशी आयलोलो सगळोच घामेलोलो म्हाका दिसलो तो धांवोन येयला म्हूण बाबा धांवोन येयला तूं ना फादर पूण तूं सगळोच घामेला फादर हांव सारकोच भियेला म्हाका रे बाबा हय म्हणोंक लागलो आनी म्हाका कित्याक भिला तूं ना हांव कुमसार करूंक येयला म्हाका भिनाका ताका भिरांत म्हजी आसली ना ताका भिरांत आसली ताच्या आतां पातक सांगपाक ताचेर पेज येयला आतां फादर कितें म्हणटलो हांव त्या भुरग्याक ओळखोना केन्नाच भेटोंक ना ताका पळोवन म्हजे भितर जेजू भाशेन चुचुरे दिसले आय कूड लिटरली सी ताचे भितर ही दूख एक पेज कसो ताच्या तकलेर आयलोलो हें काम पातकाचें पातक कोत्ताना कांयच भोगना बट द इफेक्ट्स ऑफ द पातकाचो परिणाम हो एक बारादीक जें आमच्या माथ्यार आनी हांवें खूद ह्या भुरग्याच्या दोळ्यांनी पळयलें एक जें कशें ताच्या भुजाचेर तकलेचेर आसलें जेजूक सांगलें ताचें ओजें काडी आयज जेजू म्हज्या सांगाताक आसलो आनी ताका सांगलें सांग तूं उलय जेजू सांगतलो तुका कितें उलोवंक जाय तें भियेनाका
जस्ट रिलॅक्स. पयलो एक बरो डीप ब्रिदींग कर. तूं भियेलाय न्हू, भिनाका. आनी कुमसार केले उपरांत अशें गजाल केली उपरांत बॉक्सान दिले उपरांत आतां कितें भोगता तुका? फादर आय एम फिलींग सो हॅपी. जेजू कारगा, जेजू कारगा. केन्ना भोगता तुमकां अशें? वयला वय वय ओगी राव, वय न्हू. कित्याक? आमची कुमसाराची तयारी बरी जाता. देखले मोडे दिसलो फादर, दिमी घातली, टॉम टिंग टॉंग, टाडा 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 टाडा, जालें कुमसार. तुका कितें सांगतलो? तेंच कुमसार. कुमसाराक एक तयारी आसता. ते पातोक ओडकून घेवंक जाय. ह्या भुरग्यान ताची भिरांत आयलोलो. हे पातकाची ताका दूख जालेली आनी ह्या पासो तो त्या ओज्याच्या बाराकाल आसलोलो. देवान ताका सुटका दिली आनी मुर्खो हांसोन हांसोन गेलो. जिवाक बरें दिसलें. जेजून ताका पेकोवणी दिली. जेजू कारगा. आमकां सगल्यांक तशेंच भोगोंक जाय. जितले फावटी आमी आमचें कुमसार करता तेन्ना एक भितरल्यान कुशालकाय भोगता ती तोंडार दिसता. दुसऱ्याक एक आमुर्खो हांसो आमच्या जिवितांतल्यान दिसूंक जाय. कित्याक? पातोक चेपून दवरता मनशाक. एक ओजें तें. आनी सगलीं तुमी ओज्याच्या बाराकार आसा म्हजेशें याद. सुटका हांव तुमकां दितलो. आनी जेजू सुटका दिता वो ना? जेजू सुटका दिता. जेजू कारगा. पातका विशीं गजाल करता. पातकाचो परिणाम तुमकां वत्ता त्या देवान रचयल्या सोबीत संवसारान. थंयसर एक बाग आसली. ते बागेन कोण आसलो? आदाम आनी कुशाल आसली? सारकी? वय. कित्याक? सगलें आसलें आनी त्या सगल्यांक कितें व्हडलें देणें आसलें? व्हेरी गुड. देव तांच्या सांगता आसता. देखून देवा बराबर गजाल जाताली. देव तांकां विचारतालो, आदाम हे कशी हाय? बरी हाय सायबा. हिंगा कितलें आहा? खुशाल आसलीं तीं. ती खुशालकाय पळोवन कोणाक तरी फॉर्जतालें. आनी हेणें म्हणलें इतली तेंपाची खुशालकाय दवरप बरें न्हू. सैतान आयलो. काय बरो विचार. तुमी देवा सारकी जावंक सोदतात? वय. कोणाक नाका देवा सारकी जाल्ली? पळय तुमकां देवान कितें सांगलां तें. तेका नाका तुमी ताचे सारकी जाल्ली. आज संवसाराची सगल्यांक आसा, पुरोत जायना. कितलें म्हणून आमकां जाय सायबा. आनी आयज आदां एबेक दिसलें आमकांय तुजे बरोबरची जाय. तूं आमकां सकाळ दवरता. आमी तुज्या वन वय जावंक सोदतात. सोंपें काम. व्हडलें न्हू तें काम. इल्लेशें काम. सैतानान सांगलें हें फकत फळ खा. काय बरें रुचीक फळ. पातकाचें काम हेंच. इट टेम्प्ट्स यू. ताळणी घालता सांगता कोडू फळ दिल्लें. तूं कोण भायर मात्र आसे. तिणें खायलें, रुचीक लागलें आनी सांगलें शाण्या तुंय आहा. तुंय म्हज्या सांगाताक आसाय न्हू. दोगांयकूय रोचलाय. दोगांय हावया. आनी दोगांयनी खायल्या उपरांत कितें जालें? अरे इतलो तें विंगडी आसली म्हणून एकामेकाक लजत नासलीं. देरेपेन विंगडेपण उक्तें जालें. धांवलीं पानां सोदून बांदूंक. आदीं देवाचीं पावलां आयकून दे वर मुवींग टुवर्ड्स गॉड. गॉड वॉज कमींग. देव येतालो. आतां हे भशेन येतालीं एकामेकाक ग्रीट करतालीं. गुड मॉर्निंग लॉर्ड, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नायट सगळें म्हणटालीं. आतां कितें जालें?
आवू येता धांव लिपली. कितें घडलें? पयलेच पावट आदाम आनी एव देवा सोरशिली पयस गेली. हें जावन आसा तें पातकाचें काम. सोयतानाक नाका आमी एकामेका देवाच्या एकचारान कुरपेन बलयली. आनी ह्या पासत पातोक आमकां कितें करता? देवा सोरशिल्ली पयस 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 व्हरता. आनी आज व्हेरी सॅड टू से कुमसारांक बसता तेन्ना कोणे कस्तुरी सांगताली, फादर चड तें भोव जावना कुमसार जाल्यार जातलीं 5 वर्सां. 5? होय. चड न्हू? ना, व्हडलें पातोकशें कांय ना. तूं वर्साकूय जायना, गरज पडना. पूण तेज्या व्हडलो धोको बसलो तो म्हाका. जेन्ना कुमसाराक दाद लयला म्हणूंक लागलो, जालें फादर 10 वर्सां कुमसार जावंक ना. आनी म्हाका दिसना हांवें व्हडलेंशें पातोक केलां म्हूण. 10 वर्सां जावंक ना? वय. आनी तरी पूण तो म्हणूंक सोदता आपूण पातकी न्हू म्हणून. 10 वर्सां ताचे मदें आनी देवा मदें हें पाताड आसलें. आनी सोयतान खुशाल तो हे तरणाट्यांक सांगता, अरे ताणें सेक्स केला तूंय केलें कांय जायना. आज सगळेच कुता. आयचो रिस्पॉन्स कितें? ही इज डुईंग, शी इज डुईंग, दे आर डुईंग, आय एम ऑल्सो डुईंग पातोक. एवरीबडी इज डुईंग. हें काम सोयतानाचें. तो सगल्यांक आमकां शिंगा तोपीत रावता. कित्याक? ताचो आवडो होच की आमी सगळीं देवा सोशलीं पयस बसूंक. देखून आयज खेरीत भाशेन ह्या रात जागरणाक आमी आमकांच विचारूंक जाय, हाव फार वी आर फ्रॉम गॉड. कितलीं पयस आसा आमी? पयस आसा. चिंतनांनी, आवंड्यांनी, उतरांनी, कोन्यांनी आमी पातोक करता. आनी कांय पावटी पातोक आमी लिपयता. जायते पावटी लोक कुमसाराक येता, फादर आनीक म्हाका उगडास ना त्या पातकाचें बोगसणें दी. हांव ताका सांगता, ना, म्हज्यान दिवंक जायना. तुजें तें पातोक केदें बाबा? तुजें तें पातोक व्हडलें जायत. त्या पातकाक गोडी व्हडली कास्त आसा, व्हडलें ताका प्राचीत आसा. म्हणटच तूं कुमसार तो सारको करूं येवंक ना. इट इज सोस्तोरी येयली मजेशांनी कुमसार केलें उपरांत फादर मातशें रावा म्हणून घाले. आपलें पर्स ओपन केलें आनी एक पेपर काडला. आमी कितें करता? ना, पळयता हांवें सगळें तुका सांगलां जाल्यार बरोवन हाडलां फादर हांवें विसरत म्हूण. दीस इज गूड कन्फेशन. म्हाका फादर ह्या इगोजेंतली मेडी वचूंक नाका. म्हाका सारकी देवाच्या मोगान रावलेली जाय. जेजू कारगा, जेजू कारगा. आमचे सगल्यांचे कुमसार हे भाशेन जाय. जरी तर आमी देवाच्या कुरपेन रावंक सोदता जाल्यार ह्या पासत आदाम आनी एव देवा सोरशिलीं पयस गेलीं. पातकान तांकां देवा सोरशिलीं पयस व्हेलीं. दूख भोगूंक जाय आमकां. जेन्ना हांव आनी तूं पातकान पडून देवा सोरशीं. सो पातकाचो परिणाम पयलो म्हटल्यार आमकां देवा सोरशिलीं पयस व्हरता. पातकाचें दुसरें परिणाम, द कॉन्सिक्वन्स ऑफ sin, आनीक आसा. विचित पुताची वपार आमकां मेवता. लुकाच्या शुभ वर्तमानान 15 विचित पुताची न्हू. 2 पूत आसले. धाकट्या पुतान कितें सांगलें बापायक, म्हज्या बाटाचो वांटो म्हाका दी. आनी बापायन खुशालकायेन दिलो. व्हडल्या पुताक आनी धाकटे बापायक वांटो दिलो आनी तो खंय गेलो? एके पयस पयस पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. ताचें सगळें आसलें, जायतें भांगार, रुपें, जायत्यो वस्तू आसल्यो ताचें सगळें. देखून ताका पर्वा नासली. कितलो तेंप तें उरलें ताचे लागीं? थोडेशे दीस, थोडे म्हयने जायत. सगळें कोबा जाले उपरांत ताची परिस्थिती इतली वायट जाली की जेवणा खाणाक उपाशी मोडटा आसतना दुकराचें खाण पासून खावंक ताका मेळो नासलें. दोस पातो कितें करता आमकां? ह्या तरणाट्याक
आपल्या बापाय सोडशिलो, बाबा सोडशिलो, पयस 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 वेलो. प्रतिच्या बाबा भयणीनो, आमी गोडी नियाळ करूंक पावना. कित्याक जे आमी चुकी करता, पातक आमी करता, ते कोणेच पळोवंक ना अशें आमकां दिसता. वय की ना? पूण कोण पळयता? पळयता तो? वय, कित्याक आमचो देव जीव हो देव. आर्गां तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ही कॅन सी एवरीथींग. सगळें पळयता तो. आमकां दिसता तो पळयना म्हूण. आनी चूक कोणें केली? दुसऱ्या सामेलाच्या पुस्तकान 12वी अवेस्फोरान 10वी वोड दाविदान केलें. केद्दो व्हडलो राजा, खेरी देवान माकलोलो, विंचून काडलोलो, सोबीत कितें उणें आसलें? सगळें आसलें. पूण तें आपल्या वयर राजाचे पालयेन वयर भोंवता आसतना ती नांवतले वस्तोरेक उरियाचे पोतनीक पडयली आनी तिची आस, ताची आस तिचेर सोवें जाली. आनी अद्दें पातक करून सुस्त आसा. सर्वेस्परा देवाक हें बिलकूल मानूंक ना. इतलें दिलां आसतना उरियाचे पोतनीची तुका आशा जाली, पातकार पातक केलें आनी उरियाक मोरोसो केलो तुवें. सगळी येवजण मांडून हाडली. वायट 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 अपूर बायेचो तूं आसलो आनी सोस न्हिदला तुज्या बाजयेचेर. देवान हुस्कायलो कोणाक? नातानाक. वच आनी सांग दावीद म्हज्या सेवकाक तुजें पातक हांवें पडयलां. सुसेगाद आसाय. पातक करून सुसेगाद रावता. दाविदान आपलें पातक रोडलें. पूण कितें घडलें ताचें सोवें? जेन्ना नातान प्रवाद्यान ताका सांगलें, जी तुजी कोरणी देवान पडयला, दाविदाची सोबस्काय, शांती बिगडली. काकूत सारा देवा, काकूत मोशिकोर. ताचे कुशालकायेचे दीस सोंपले. आनंदाचे दीस सोंपले. पातकाचो परिणाम हो. इट डिस्ट्रॉयज आवर हॅपीनेस, आवर पीस, आवर ट्रँक्विलिटी. हें कप बार करता, निसोड्डोन करता. आनी जेन्ना ह्या आत्म्यांक सोबस्काय ना, शांती ना, देखून जें पातक सोंपेपणी आमी करता, त्या पातकाचो परिणाम व्हडलो. देखून पातक करचे पयलीं चिंतूंक जाय. देवाच्या एकवटान रावंक सोदता वो नाका? म्हाका देवान हाडलेली शांती जाय वो नाका? जाय वो नाका? सगल्यांक जाय? देवाक आर्गां? देवाक आर्गां. आनी ही शांती सोदां काळ सांबाळूंक बावरूंक जाय. तो सैतान भोंवत आसता तो. ताका नाका आमी देवाच्या एकवटान जेलेलीं. आनी देखून तो आमकां ह्या पातकाचो परिणाम म्हटल्यार आमचेर एकसूरपण धाडटा. लोनलीनेस. आनी आमकां जुवांवाच्या 4थ्या वेस्परान जेजू पावलो त्या सामारिया गांवान आनी भेटलो कोणाक? ते सामारितान वस्तोरेक. सामारिताना वस्तोरे भाशेन जायते फावटी हांव आनी तूं पातक लिपोवंक आमी जायते प्रयत्न करता. जायती आमी विचार आमच्या मनान हाडटा. आनी सामारितान वस्तोरी बाबडी जेजूकूय घुस्पावंक सोदताली. बांयच्या काड्या दनपारच्या वेळार कितें करताली ती? तो वेळ कसलो? दनपारचो वेळ कसलो वेळ? माम्माम करपाचो वेळ. आमी भुरग्यांक माम्माम कोत्ता, आमी माम्माम कोत्ता. कोण वेता त्या वेळार? पूण ही वस्तोरी वेताली कित्याक? तिच्या पातकी जिविताचो परिणाम तिणें एकसूरपण. सो शी वॉज प्रिव्हेंटींग हरसेल्फ.
लोक तिका म्हणटलो आगे तो दादलो काल इलोलो तो कोण की मार कोडटली न्हू मागीर तांकां सांगचें पडटलें म्हाका लॉस जातली देखून पातोक आमकां एकसूरपणान जिवंक आपयता हें गोडी समुदायाचें एकसूरपण न्हू जायत भितरलें एकसूरपण आय फील ऑल अलोन हांव लोनलीपण एकसूरपण येता बाबा भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यान आमी कुशालकायेन जिवंक देवाच्या संबंधान जिवंक एकसूरपणान न्हय कायनान आबेलाक मारलो कित्याक मारलो नोसाय जाली आनी मारून खंय गेलो आपल्या घरा ना त्या एकसुऱ्या वाटेर चलत गेलो भितरले भितर पातोक आमकां हें एकसूरपण आमच्या जिवितान हाडटा आनी एकसूरपणान आमी रावता ही स्टोरी सामारितान अशी नको कितलीं वर्सां एकसूरपणाचें जिवीत जियेताली ह्या थोड्या वेळाच्या दादूसकायेक लागून मागीर तिचें जिवीत एकसूरपण जेजूक तिच्या आत्म्याची तान लागलोली जेजू तिका नव्या जिवितान हाडूंक सोदतालो जेजू तिचें एकसूरपण खबर करूंक सोदतालो कोणाक नाका आनी देवाकूय नाका हांव आनी तूं एकसूरपणान जियेलोलो देवाक जाय हांव आनी तूं पयले सुवातेर ताच्या संबंधान रावलोलो पातकाचो परिणाम एकसूरपण नो मॅन इज एन आयलंड आमी म्हणटा मनीस एक जुबो न्हय पूण जेन्ना पातोक आमी करता आमी त्या एकसूरपणाच्या जुव्यार वेता आयज जेजू आमकां उगडास करता असल्या जिवितांतलो तूं भायर राव मोगाच्या मुशा बाबा भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक रोचल्यान आमी ताच्या एकवटान रावूंक पातोक देवान रोचूंक ना पूण पातोक संवसारांत आयलें मनशाक लागून आनी ताचे आयज आमी सगळे भोगता पूण देवान हाची सुटका आमकां दिवपाक आपल्या पुताक धाडलो आनी देखून जेजू जेन्ना संवसारांत आयलो स्वतंत्रायेचें जिवीत जिवंक तो आमकां आपयता आनी देखून तो जुवांवाच्या 8व्या वेस्परान 30 आनी 4 34 वर्स म्हणटा जो कोण पातोक करता तो पातकाचो गुलाम जाता आनी गुलामाचें काम कितें एक गुलाम म्हणटा तो कोण स्लेव ताका ताची आयडेंटिटीच ना हो गुलाम म्हणटा पळय तो दुसऱ्यांचे सेवेक सोदां काल ताका कोणूच अडकोना तोमक्याचो गुलाम जेजू आयलो आमकां गुलामपणान घालूंक ना जेजू आयलो आमकां आपल्या बापाची स्वतंत्र भुरगीं करूंक पूण आमी कितें कोत्ता हो उसवाड सोडटा आनी काडो कागव्यांक मारता प्रतीच्या मुशा बाबा भयणीनो पातकाचो परिणाम पातोक आमकां गुलाम करता आनी जेन्ना आमी ह्या पातकांतलीं मेकळीं जाता तेन्ना आमी देवाची स्वतंत्र भुरगीं जाता हालेलुया 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 देखून आयज आमी निचो करुया म्हाका नाका सैतानाचो गुलाम जालोलो पूण म्हाका जाय देवाचो स्वतंत्र भुरगो जालोलो स्वतंत्र भुरगें जालोलें आसा तुमी राजी सगलीं आर्गां जेजू देखून जाता तितलें ह्या पातकांतलें मेकळेपण आमी सोदून काडची गरज
म्हजो नवसोन्नेंचो वावर यादनीक जावन सिमनारी नासतनाच सुरू जालोलो आनी पयलेच पावटी हो रेती दिवपाक टीम ऑफ पीपल तातूंत हांवूय आसलो आनी ही वस्तुरीन गोवाय दिलेली आनी गोवाय तिची हे भाशेन आसली ती सोबे माजार अशें सांगताली अकस्मात म्हजो गळो सुजोंक लागलो आनी सुजलो म्हूण हांवें गडगडो घेतलो मिठाचो अशें केलें आनी तशें केलें बऱ्याक पडोंक ना हांव काडलें आनी वैजागेर गेली वैजाक दाखयलो वैजान तपासणी केली आनी वैजान कांय वखदां दिलीं हांवें तीं घेतलीं पूण सुमाना भितर आदल्यान चालू गळो फुलोंक लागलो परत दोतोराशें गेलीं दोतोर म्हणटा कांयशें दिसना भितर पूण ही टॅबलेट चालू दवर तिचे इश्टिणीन तिका सांगलें म्हाका तुजें अशें बरें लागोना दोतोर म्हणटा कांय दुयेंस ना पूण तुजो गळो फुलता आनी तूं बेश्टी टॅबलेटी खाता हें कुडीची पिडा अशी न्हय अशें दिसता म्हाका आनी हे इश्टिणीन तिचे सांगलें अमक्या जाग्याचेर रेतीर आसा हिलींग रिट्रीट हा पेकोणेचो रेतीर आसा तूं यो तुका घोडये थंयसर देवाची पेकोणी मेवतली आनी वस्तुरी आतां ती इली भियोंक लागलोली कित्याक हो गडो फुलतालो तो बोगोर बोगोर येतालो ताणें म्हटलें बरें आनी जेन्ना ह्या रेतीरान ती वांटो घेता आसतना पातकाचो परिणाम इफेक्ट्स ऑफ सीन हाचेर उलोवप जाता आसतना ह्या उलोवपांतलो एक पातकाचो परिणाम म्हटल्यार फिजिकल बॉन्डेज ओ कुडीची पिडा जी मनान जेन्ना आमी सांबाळटा ताका एक आवटलेट जायी आनी अशें उलोवप करता आसतना हो प्रवचन करता आसतना द वर्ड ऑफ गॉड ही वस्तूर एक उगडास आयलो तिचे भितर आनी तिचे सासूमाय मदें सदांच झगडें पेट्टालें तांचे मदें शांती सोबोस्काय नासली एकामेकाक बोगसूंकूय ती तयार नासली आनी हो सगळो राग क्रोध घेवन ती आपल्या मनान भोंवताली आनी तिच्या आख्खे कुडीन एके भाशेन हो क्रोध राग एकामेकाक पडो नासलें एकाच घरान रावता म्हूण केस्तांव दिसान दीस जेन्ना ह्या रेतीरान ती वांटो घेवंक येयली तेन्ना हे पेकोणेच्या रेतीरान तिका एक जाग जाली अशी तुका ही पेकोणी जाय जाल्यार तुवें जें पळय तुजे भितर हें पातोक तुवें गुटलावन दवरलां तें सुटका दी बोगसणें दी आनी वस्तुरी सांगता हो आवाज सारको बोगलेक सान येयलेल्या भाशेन जातालो म्हाका वेरी क्लोज टू माय इयर्स आनी तेन्नाच तिणें निचो केलो जेजूक तिणें आपलें मन उबारलें आनी ह्या पातकांतली म्हाका सुटका दी आनी वस्तुरी सांगता जिणें मागणें हांवें भावार्थान केलें आनी म्हाका सुटका मागली तेन्ना त्याच वेळार तिचो गळो आदले भाशेन जालो जेजू कारका आनी त्या उपरांत केन्नाच ही पिडा तिका जावंक ना रितीर काबार जालो गारा आयली आनी बोगसणें मागून
ह्या पातकांतली आपणाक सुटका दिली म्हूण जेजूक तिणें आर्गां दिलें. आपल्या सासू माय लागीं तिणें समाधान केलें. बाबा भयणीनो, ह्या आधुनीक काळार जेन्ना हें पातक आमचे भितर आमी तें गुटलावन दवरता, ताचो परिणाम जावन आसा आमचे कुडीचेर. आयज तरेची पिडा जी आमचे भितर आसूंक येता ती आमच्या पातकाक लागून जावंक येता. आनी देखून आमकां मार्कुच्या 2 वेस्परान जेजू आरकाराक बरो करता. तो दोल्लोलो आमकां मार्कू सांगता जाणी ताका हाडलो, भितर सरूंक वाट नासली, देखून ताका नोडे काडून देंवयलो. आनी जेजून ह्या आरकाराक तुजी पातकां बोगसोली, बरो जाव, तुजी पातक तुका हांव बोगसोणें दितां. पातकान ताका बांदून दवरलोलो. ही कुडीची पिडा ताका जालोली. आयज जायत्या भावा भयणांक असली पिडा जावंक येता. वी बिकम बॉन्डेज टू सिन. आनी जेन्ना हे भितर ओत्मीक पिडा आसा ती मागीर कुडींतल्यान भायर सरता. आनी देखून ह्या कुडींतली पेकोणी आमकां मेळूंक आयज जेजू आमकां उलो करता. देखून हांवें सुरवातेक ह्या सुपल्या तरणाट्याची सांगली. जे पळय तो पातक करतालो, वो ते पातक करून ताणें कोणें ताच्या इश्टांनी फोर्सार केलोलो, ताका सोतायतालो. देखून I could see his nervousness, anxiety म्हणटा, बाबडो कडकडटालो. भिरांत आसल्यो, कांपेरो आसलो. पातक ताका खातालें. तो जाण आसलो, पूण संदी मेळना आसली ताका कुमसार जावंक, कित्याक जुंय तो आसलो थंयसर कुमसाराक ताका संदी मेळो नासली. पूण त्या दिसा आयले उपरांत ही सुटका घेवन तो गेलो. देवान ताका ही सगळी मोनाची शांती दिली. कुडीन एक नवो जीव आयलो. बाबा भयणीनो, पातक आमकां जायते फावटी कुडीची पिडा हाडूंक येता. देखून आतां ह्या पातकांतली आमी मेकळी रावंक गरज. हें पातक कशे भाशेन आमच्या जिविताचेर वायट परिणाम जाता ते आमकां जायते पाळी पासून गमचें ना. देखून आमचें कुमसार, ह्या पातकांचें मेकळेपण आमकां गरजेचें. जायते फावटी आमी म्हणटा पातक खंय आसा. हालींच 30 वर्सांचें भुरगें म्हाका उलोवंक येयलेलें. अमेरिकाक शिकताले, आपले मास्टर्स इन IT प्रोग्राम केले उपरांत 1 वर्स काम केलें आनी थंयसर कोविडाक सांपडलें. आनी कोविडाक लागून एक सुरें तें जालें. आनी मागीर वावर असो सुरू जाता जाता ती कांय तीग चोक चेडवां सांगाताक रावतालीं. आनी हे तरणाटे म्हाका सांगूंक लागले, फादर म्हाका वीट आयली थंयसर रावपाक. हांवें म्हणलें कित्याक? थिंगा सगळेंच मेडें फादर. लोक पातक आसा पूण नासलेले भाशेन जियेता. जिविताक मोलूच ना. लायफ हॅज नो मिनींग. आमी तूं कित्याक म्हणटा अशें? आनी हें तरणाटें ज्या कुटुंबान तें वाडलोलें त्या कुटुंबान देवाचो मोग, सायबिमांचें देवसांव, जिवाक मान दिवप हें सगळें शिकयलोलें. आनी जेन्ना ते अमेरिकाक गेले थंयसर ते म्हणटा आय वॉज टोटली कन्फ्युज्ड. कित्याक म्हजी चिंतप हांगासर म्हाका कितें सांगता.
आनी ते म्हणटा एक गजाल उलयता इश्टाने गजाल जाता आसतना जिविता वयर बासाबास कोत्ता आसतना बट लायफ हाव इम्पॉर्टंट इट इज एक तरणाटे म्हणूंक लागले आपल्या बारोबरचे तूं कितें उलयता गो वॉट इज लायफ सो सिंपल म्हाका म्हणूंक लागले सांगता आय जस्ट डन माय 3rd एबॉर्शन येस्टरडे काल तिसरो अबॉर्ट हांव करून आयला ही उतरां ताच्या कानार पडना फुडें जिवाची वीट कशी आयली म्हणूंक लागलें अमेरिकेक रावन तिका फक्त पातकूच ना कशें आनी लोक पातकान जेता बट नो सिन आनी हें सगलें पडले उपरांत म्हज्या जिवाचेर तत्तरो आयलो आय वेंट इनटू डिप्रेशन कसल्या संवसारान हांव जेता आनी म्हजे सोर भोंवती कोण लोक आसा गाय तांचें चिंतना तांचें सगळेंच शी वॉज टोटली कन्फ्युज्ड आयलें गोंयांत शी टूक 1 year एक वरस रिकवरी करूंक ह्या सगळें जें ताच्या मनान आयलोलें पळय तें साहित्य आयज सैतान हे भाशेन आमकां पिक्चर दिता पातोक ना आनी जें तुवें केलां तें कांयच न्हय कित्याक तसलें जायते जाण कोत्तात आनी तुवें केलें म्हूण कांय ना पातकाचो आयज परिणाम हे भाशेन जाला नो सिन आनी देखून आयज कुमसाराक बा कितलो आमचो हुस्को दासती जेजू आपल्या प्रवचनांत सांगता की जो कोण पातक करता ताचो बाप व्हडलो पातकी आनी तो म्हटल्यार सैतान जेन्ना पातक आमी कोत्ता ह्या पातकाचो परिणाम म्हटल्यार सैतानाक देंवचाराक आमचो बापूय करप कित्याक कुरपेचें जिवीत सोडून हे पातकाच्या जिविताक आमी वेंगयता तेन्ना एके भाशेन देवाचेर आमी फोंट मारता आनी सैतानाक आमी सालाम करता व्हडलो परिणाम इफेक्ट ऑफ सिन टू एम्ब्रेस Satan एज अ फादर कित्याक ताचें काम तेंच जाता तितल्यांकूय आपणाशी व्हरूंक मोगाच्या म्हज्या भयणी बाबांनो आमी भुरगीं देवाची आमी सोबीत गायन म्हणटा आमी भुरगीं सुपुल्लीं जेजू आमचो मोग करता आमचे तो वाद दवरता आमकां वेंगेन तो घेता आमी सगळीं भुरगीं देवाची वय की ना बावतिजमान ताणें आमकां देवाची भुरगीं केल्यांत वय की ना आनी आयज पासून जीं भुरगीं जल्मान येतात तांकां पवित्र स्नान दितात आनी तांकां आमी कितें न्हेसयता धवें आंगलें धाकटुलो विस्तीत सोबीत आनी याज्ञीक कितें म्हणटा जाणा ओ धवो विस्तीत ही धोबी न्हेसून सदांकाल सांबाळून दवरात आहा ती आमची ना ती धोबी न्हेसून हूंय हांव कोण जाणा पूण धोबी न्हेसोन म्हणटा आसतना ह्या जिविताचेर कितलें धोवें आसा आनी कितलें काळें आसा काळें 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 काळीं काळीं कोतां पातकाचीं काळीं काळीं कोतां ती धुवची गरज आसा ते धोबे आंगल्याचो उगडास करात आमच्या पवित्र स्नानाचो आमकां उगडास ना जायत पूण आमी पवित्र स्नान कितले पडयलात सोबीत धोबे आंगलें तें आनी त्या आयज धोबे आंगल्याचेर हांवें तो नियाळ करीत जाल्यार कितलीं काळीं कोतां आसात गाय आनी ते आमी आयज धुवन गेल्यार नितळ जातलें गाय पातक आमकां ह्या
खाड्या संवसारांत घालता आनी हो सैतान भोंवत आसता. काय बरें सुरवातेक देवान आमकां खुशाल मनशां रचलेलीं. आयज ती खुशाल काय आसा काय? एकलो पडटा म्हणून आदां अस्तोरेक रचली. आयज मनीस एकसूरपणांक वेंग मारता कित्याक पातोक आमकां एकसूरपण हाडटा. आयज आमचे लागीं जायतें आसा देवान दिलां तरी पूण तें नाका आमकां. दुसरें जाय. कुरपेचें जिवीत नाका, पातकाचें जिवीत जाय. दाविदा भाशेन कितलें दिलोलें पूण सगळें ओगडायलें. पातोक आमकां गुलाम आमकां करता. गुलाम जावंक देवान आमकां रचूंक ना पूण रचल्यांत आमकां स्वतंत्र मनशां जावंक. आनी हो प्राचीन काळ आमकां देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावंक आपयता. देखून आयज ही तरेची पिडा तो पातकाचो परिणाम आपणायला. We have invited this sickness in us. आयज सोडून दिवची गरज नाका आमकां. आमकां जाय तें दादूस तें खुशालकायेन भरलेलें जिवीत. देखून पातोक तुज्या जिवितान आसा काय तें आमी सोडून दिवची गरज आसा. आनी सोंपयतना आयज देव आमकां खुशाल मनशां जावंक आपयता. सो पातोक करता तो पातकाचो गुलाम जाता आनी तो पातकान मरतलो. आनी एका पातक्याचें मरण देवाक केदींच दादूसकाय दिना. पूण जेन्ना पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलता आनी नवो मनीस जाता तेन्ना देवाक आनंद आनी खुशालकाय भोगता. देखून 99 शेळयो थंयसरूच धरून सांडून गेले एकलेक सोदीक वेतान ती मेळ्ळी म्हणटूच आनंद आनी खुशालकाय भोगता. जेजू कारगा आयज देवाक हेंच केलोलें जाय. आमी सगळीं ह्या पातकांतलीं मेकळेपण ह्या पातकांतली भायर सरून देवाची एक खरेंच खुशालकायेन पवित्रायेन बोलली शिडी जावंक. जेजू कारगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah.